स्नॅचिंग आणि चोरयेच्या प्रकरणात कलंगूट पुलिसांनी एका चोरट्याक अटक केल्ली आसा। चेन स्नॅचिंग आणि चोरयेच्या प्रकरणात संशयित अजीज असीफ असलम हो 32 वर्सांचो पिराय रावपी मूळ कर्नाटका हांगासरलो हाका कलंगूट पुलिसांनी अखेर अटक केल्ली आसा। अजीज पर्यटकांचेर बारीक लक्ष दवरून मोटरसायकलीचेर चेन स्नॅचिंग आणि चोरयेचो गुन्यांव करतालो। गोवा तशेंच कर्नाटका हांगासर अजीजाचे बरेचशे गुन्हे नोंद केल्ले आशिल्ले आनी ताचेर कर्नाटका तशेंच गोंयचे पुलीस शोधाशोध करीत आशिल्ले। अखेर आयज तंत्रज्ञानाच्या आधुनीक प्रशासनाच्या मदतीन अखेर कलंगूट पुलिसांक यश आयले आनी अखेर अजीज हो जो चोरटो आसा ताका कलंगूट पुलिसांनी अटक करून आपल्या ताब्यांत घेतिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोले।